दिवचलच्या सेझा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जाल्ले वेंचणुकेत सुभाष किनळकार अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले। मात तांच्या पॅनलाच्या फक्त 2 जाल्यार प्रतिस्पर्धी पॅनलाच्या 5 वांगड्यांक जैत मेळ्ळे। सरळ 2 गटां मदीं ही वेंचणूक जाल्ली। आयतारा दिवचलच्या हिराबाई जाटे हॉलात वेंचणुके खातीर मतदान जाले। हे वेंचणुके खातीर 92% मतदान जाले। अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालकांनी ही वेंचणूक लढयल्ली। ट्रक मालक संघटनेच्या इतिहासात पयलेच फावटी वेंचणूक मतदान पत्रिके वरवीं जाली। आयतारा राती मतमोजणी जाले उपरांत वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी निकाल जाहीर केलो। आणि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट सुभाष किनळकर 80 मतां पडटा आणि प्रकाश नायक 72 सहमतांनी सुभाष किनळकर विन जाता। पोस्ट ऑफ व्हायस प्रेसिडेंट दयानंद गणेश राव 79 वोट्स पडल्या। अभिजित नारायण तेली 69 वोट पडल्या। दयानंद राव 10 वोटिंगांनी विन जाता। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी नंदन पावसकर 83, राजाराम गावकर 65, चंदन पावसकर 18 मतांनी विन जाता। पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी उद्देश मांद्रेकर 75 वोट्स, प्रशांत किनळकर 70 वोट्स आणि उद्देश मांद्रेकर फक्त 5 मतांनी विन जाता। पोस्ट ऑफ द ट्रेजरर राजेश मांद्रेकर 82 वोट्स, रामा मोळकर 68 वोट्स, राजेश मांद्रेकर 14 वोटिंगांनी विन जाता। पोस्ट ऑफ जॉइंट ट्रेजरर रुपेश किनळकर 84 वोट्स, विनायक करमळकर 64 वोट्स, रुपेश किनळकर 20 मतांनी विन जाता। पोस्ट ऑफ मेंबर शिवाजी काटी 82 वोट्स, महेश्वर पेडणेकर 67 वोट्स, शिवाजी काटी 15 वोटिंगांनी विन जाता। विषय हा कंपनी खूप तरी आमकां फाटी हॅरेसमेंट केले म्हणजे तुमकां इलेक्टेड कमिटी हाडा अशी हाडू नाका तशी हाडू नाका त्याच मुद्द्याचेर ही आयज इलेक्टेड कमिटी जी आमच्या पासरावांनी दिल्ली आसा मॅन्डेट सगळे जाण एक्सेप्ट करता आणि आमचे जे वांगडी आहा जाता तितके बेगीन जो प्रोसेस जालो तेंच्यांनी आमकां जो बाकीचो कितें व्यवहार आहा तो जेन्ना इलेक्शन कमिटी आमचे कडेन सपोर्ट करतले बेगोबेग आमची मिटींग घेवन कंपनीक आमी लेटरूय दितले की ही सो कमिटी आहा ती सेझा मायनिंगाचेर इलेक्ट जाल्ली आसा। तेन्ना हांव सगळ्या पासरांचो आभारी आसा जेणे करून 92% वोटींग जा हो जो म्हणून त्या खातीर आभारी आसा आणि असोच तुमचो सहकार्य मेळचो जेणे करून ही मायनिंग ही इंडस्ट्री आहा जे ट्रान्सपोर्टेशन आहा आमी बॅकबोन आहा कंपनीचे तो ट्रान्सपोर्टेशन मुखार व्हरया जेणे करून आमच्या पासरांक खंय तरी तेचो बदलो मेळटलो त्या पद्दतीन आमी फुडें काम करतले ही तुमकां एक आश्वासन। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।